गोय विधानसभेचे अधिवेशन आणि कांय दिसांनी सुरू जातलें आणि फाल्यां बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग आसा अशें म्हाका कळ्ळां। फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात एक कॉलिंग अटेन्शन आयलें आणि त्या कॉलिंग अटेन्शनात विरोधी पक्षनेत्यान मारियोबाब मिरांडा हांच्या नांवान एक म्युझियम करचें अशी मागणी केली। आता मुळात कॉलिंग अटेन्शनाचो जे विषय आसता ते विषय मॅटर्स ऑफ अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्स ही थंय घेवपाची असतात आणि ताका एक लिमिटेड टायम रिस्ट्रिक्शन असता। असले जे विषय आसात म्युझियम करपाचे किंवा मेमोरियल करपाचे हे विषय बजेटाचेर डिस्कशन असता किंवा सप्लिमेंटरी डिमांड्स असतात तेन्ना हे विषय चर्चेत घेवपा जाता, तेन्ना आमदारांनी ती मागणी करूं येता। आज हांवें गोवा लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक पत्र बरोवन सांगलां की कॉलिंग अटेन्शनाचो जे विषय आसा ते फक्त मॅटर्स ऑफ अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्स हेच घेवचे, कित्याक तातूंतल्यान गोंयांत जे पळय ज्वलंत प्रश्न आसात ते थंय मांडपाची संदी आमदाराक मेळटली। आणि असे जे पळय विषय आसात की म्युझियम बांदप, मेमोरियल बांदप किंवा कोणाक रेकॉग्निशन करप हे विषय वेगळे जे पळय ऑपॉर्च्युनिटीज असतात जातूंत भितर डिस्कशन्स असतात, सप्लिमेंटरी रिमार्क्साचे डिस्कशन्स असतात, अशा वेळाचेर ते विषय रेज करूं येतात। तेन्ना म्हजी आमदारां कडेनय सगळे मागणी की तुमी विधानसभेच्या कामकाजाचो पुरेपूर्ण बरे तरेन उपयोग करचो आणि लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आसात, ज्वलंत प्रश्न आसात ते पयलीं प्रामुख्यान मुखार हाडचे। गोंयांत मारियोबाब मिरांडाचें खूब व्हड योगदान आसा, अख्ख्या जगाक आसा, पूण ताजे बरोबर बाकीचे आर्टिस्ट आसात। तेन्ना रायट डिमांड विल बी टू क्रिएट अ सेंटर which is dedicated to all these artists of Goa, not only one individual. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।